सगळे भाव भयणाक नमस्कार। जाल्यार आज आमी ह्या कोळम ह्या गांवांक आसात। हो रोड जो आसा टेळामळ टू नेत्रावळी आनीक हो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केबल घातला 33 kV हो हेजी केबलाचें काम जस्ट पावसाक थोडे दीस आसा म्हळ्यार हेणें चालू केला आनी हे सगळें अर्धवट ओडून ह्या कॉन्ट्रॅक्टर गेला। आनी म्हाका दिसता आमी हो जो सगळो प्रोटेस्ट करतात हो सरकाराक एक जाग हाडपाक म्हाका दिसता ते सामके रातची येयल्यार मारता आनी सगळे न्हिदता। तांकां कांय कळना बाबा हो रस्तो आमकां कितले डेंजरस आहा तो। सकाळी फुडें आमी भायर सरता ते सांजचे परत येवपाचीच 100% गॅरंटी आसना। तरी आमी कितले फाटी आमी गाडी सारवार करून आमी घर पावतात आजून बसून। तेन्ना सरकारान जाता तितले बेगीन आनी आमकां त्रास करना आसतना चवथी पयलीं हो जो रस्तो आसा हो सामको काबार जाला, पूर्ण काबार जाला। खंय रस्तो खंय खड्डी म्हणून कांय समजना। तेन्ना आनी आमचो पाशेसाचें अंत पळोवचें न्हू। जाता तितले बेगीन चवथी पयलीं तरी जाता तितले बेगीन हो रस्तो रिस्टेटमेंट करून लोकांक मातशी एक शांतताय दिवची आनी तेंचो आशिर्वाद घेवचो। थँक्यू। ह्या रस्त्या पाड पडपाक कारण कितें 30-40% कमिशन खाऊन जे बसून कमिशन खातात आनी कॉन्ट्रॅक्टर जे मेहनत करतात तांकां बरे क्वॉलिटीचे रस्ते बांदल्यार तांकां फायदो मेळना। ताका लागून हें घडटा। ह्या रस्त्याचे आस्ता रस्तो जावपाक हे लोकांक चिंतपाक जाय हे कोणाक लागून जाता तें। हें निवडून हाडलेल्या मनशांक जाता आनी रुलींग पार्टीचो MLA हे कॉन्स्टिट्युशनचो MLA रुलींग पार्टीचो आनी ह्या रस्त्याचो एस्तादेश जाला विकास करतात म्हणटा ते। हो विकास तांचो मेन म्हणल्यार रस्त्या दोन पाटी जेट पॅच करून हें केलो आहा तें वयल्यान आनी डेंजर जावन गेला। ती फकत ते होडीच घाताय, दामोर कांयच घाली नाय तितूंक, फकत बेश्टोच होडी घाताय आनी दवरताय आनी हें डेंजरस जावन गेला। हें हांव मागता गव्हर्मेंट हे कॉन्ट्रॅक्टर हो कितें हें कोताय ते तो एटलिस्ट रबर घालून तेजेर उंचल्यान तो बरो करून दामोर घालचो। नाल्यार मेन ना जाल्यार म्हाका एक सरकाराको मागणी आसा ह्या कॉन्ट्रॅक्टराकू ब्लॅकलिस्ट करून सोडचो अशी मागणी हें कोता। थैंक यू। आम आदमी पार्टी कुडचडे केपें आनी सांगे आमी रिवणा भागांतल्यान तिरामळ ते केवणा ह्या भागांतले रस्ते आमी पळयले आनीक खूब वायट दिसलें की सरकार जो डबल इंजीन सरकार म्हणटा ह्या सरकाराक हे लोकांचे त्रास कशे दिसनात काय म्हूण आमी थोडे जागे पळयले ज्या जाग्यार रस्तोच ना अशी परिस्थिती आसा। जाल्यार आमी ह्या PWD रोड्स डिपार्टमेंटाचे तांचे लक्ष ह्या लोकांच्या त्रासदायक जिवनाचेर ओडपाक सोदतात। ही सरकाराची आनी PWD रोड्स हांची जबाबदारी। तांणी ताबडतोब हे रस्ते जे आसात ते लोकांक सेफ करचे, लोकांक बरे लोकांच्या जिवाचेर खेळचे न्हय ही आमची विनंती आसा। सर तुमगे गाडी बंद पडल्या न्हू? गाडी बंद पडली एको पाटी न्हू, हे कितल्या पाटी बंद पडटा तुमच्या गाडी हिंगा। हे रस्ते आहे ते कितें तरी करूं जाय, डेव्हलप करूं जाय न्ही। मुगे बाय हिंगा आसता बोर्डिंगा आसता हांव ताका हाडटा वता पावयता कळटा आनी हे मुखार आनी रस्ता काबार कितू पाटी हांव चोयता हिंगा, कितू पाटी चोयता हें कितें सारकें ती शकपसच मुगे पेडे जाले न्यू गायला आतां दोनी हाटले कितें धाडायन वचो हिंगा गाडी हांव मातशें कोरे मातशें सांगाय गव्हर्मेंटाक सांगाय कोरे म्हणे रस्ते वोटींग टायमार बरें तेशको येताय कितें आनी मागीर काम जालें म्हणटा वय जालें मागीर आमी तांचे बरें वचोंक तेशको हें कोरे हांव हात जोडटा हें कोरे रस्ते दाखय तो रस्तो दाखय वचोंक न्हू आड पड मातश्यो बऱ्यो गेल्यो। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।